आनी हे जावन आसात जे दुकर आमच्या सेमिनारिस्तांनी हांगासर पोसल्यात ते तांकां सांबाळतात राखतात, तांकां न्हावयतात, तांकां नितळ करतात. हें पळोवन वेगळेंच कशें दिसता, एक बरी खुशालकाय. आणि पावस गेल्या उपरांत मागीर हिंगा भाजी भुरग्यांक मागीर हिंगा शेतां कापतात. ह्या सेमिनारीस हे आता न्हू. ही पिकावळ जाता ती तुमकां यूज करताय आनी सुबेज जाल्यार विकताय. शेतां कितको उदक हांगा पावतलें आमी ड्रीप इरिगेशन ओके, पायप घालून शेत वयताय तेन्ना पायप दोताय. ओके सिमनारीस पाद्री हांगा सूरकोणती आशिल्लो लोक आमकां हेल्पूर येता रोवपाक. ओके आनी मागीर शेत जाले उपरांत मागीर ड्रीप इरिगेशनान भाजी रोयताय, जायत भाशे भाजी रोयताय. आनी जादो भाजी मागीर हॉर्टिकल्चरान इकताय, आमकां जाय ती दोताय दिसवाड्याक लोकांक. मागीर वयल्यान कितें इन्कम मेळटा सिमनारीच्या वावराक यूज करताय. जाल्यार थोडो वेळ हेड मोटरींग भुरगीं मातशें बसताय केन्नाय कितें आहाय जाल्यार सांगाता बसपा टायम थोडो टायम. हे जे हांगासर दिश्टी पडटा जी काळी पायपां कशी, हे सगळे भाजीपालो रोवपाची तयारी. हांगासर सगळी भाशेची भाजीपालो जाता. बांय बांदूलाय उदक केन्ना घालता जायना, जायत बांय जाय बांय. आनी सायडीन हें आहलें कितें आमकां मानशें आहलें कारणान उदक बांयकूय वता. कांय उदका प्रॉब्लेम जायना केन्नाच. जायत बांय आहाय ते आमच्या आदल्या पुर्वजांनी बरें करून दवरला. जायत आहलें पूण मागीर जालें दुकर ते सगळे ह्या फाटल्यान दुयेंस येयलें दुकराचें. होय जायत दुकरूय नेले आमगेले. जाल्यार ते दुकरां भुरगीं कितें जायत आजार जाताले, बरें वताले. विकताय फादर ते न्हू. चडशे किरिस्कार वताय. ओके इंग्लीश हय हय. ही ती हांव पयलीं तुका भितर या म्हणटा ती वाटी. आपल्या आर्टिकलां कोंकणींतल्यान कितें बरोवपाचें शिकताय ते आपल्या बरोवपाचें आनी घालपाचें. फादर तुका मारता कोण.
हांगा प्रॉब्लम उदक वयर येता सगळं भितर वयता तें ओके आनी भितर उदक स्टोर जाता. हां हो एक 8वेच तरेचो देखावो आमी जमनीन भितर वेतात सेमिनारीन